प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोंयान आसले पणजे जाल्ल्या कार्यावळीत तेणी आयुष्याचे जे इन्स्टिट्यूट आहा दारगळे तेजे इनॉग्रेशन केलें। गोंयच्यानूच पणजेच्यानूच तेणी दोन दुसऱ्या स्टेटींतले प्रकल्पांचे इनॉग्रेशन केलें। तेजे उपरांत ते मोपा गेले। मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जेका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन नांव आयज दिलें की मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट म्हणून तेजे उक्तावण जालें। तेजे उपरांत महत्वाची गजाल म्हणजे सगळे गोंयच्या बीजेपीच्या आमदारां बरोबर तेजी विमानतळाचेर एक बसका जाली, थंय डिनर जालो। त्या बसके वेळार त्यांनी प्रत्येका कडेन चर्चा केली, जितले शक्य तितले कोण थोडे आमदार उलयले तेंचे कडेन चर्चा केली, तेंचे कामा बद्दल तेचें काम कशें चल्लां तेचेर उलयले। आनी ह्या वेळार तेंच्यांनी एक मंत्र तांकां असो दिला की कनेक्ट टू पीपल, म्हणजे तेणी आपले गुजरातचे उदाहरण दिलें की गुजरातान ते कशे कनेक्टेड रावले, लोकां बरोबर कनेक्टेड आहा, आनी तेजो रिजल्ट ह्या इलेक्शनाक तांकां कितें मेळ्ळो ते कनेक्टाचो हेजें एग्जाम्पल दिलें। थोडे मंत्री आनी आमदारां कडल्यान तेणी जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो की कशे लोकां कडेन कनेक्टेड रावता ते। आनी इलेक्शनाचें नांव घेनासतना पण लोकसभेचे इलेक्शन दोळ्या मुखार धरून लोकां कडेन कसो कनेक्ट रावपाक जाय तेजेर ते आमदारां कडेन उलयले। ते स्कुलांतल्यान आसूं, स्पोर्ट्सांतल्यान आसूं, युथाच्या माध्यमांतल्यान आसूं, महिला मंडळाच्या माध्यमांतल्यान आसूं, वा सरकारी कार्यक्रम, पार्टीचो कार्यक्रम, डेव्हलपमेंटाच्या कामाच्या माध्यमांतल्यान आसूं, हितूंतल्यान लोकां कडेन कशें कनेक्ट जावप हेजेर ते लोकां कडेन जितले कनेक्ट रावता तितले बरें आसता हेजेर तांकां एक कनेक्ट टू पीपल असो एक मंत्र तेणें गोंयच्या सगळ्या आमदारांक दिलो। आनी ते परत वचपाक भायर सरले। तांचे बरोबर गोंयचे मुख्यमंत्री हेवूय भायर सरले। ते गुजराताक जे स्वेरिंग इन सेरेमनी जातली मुख्यमंत्र्याची ती एटेंड करतले। पण गोंयच्यान वयता आसतना तेणी गोंयच्या पुराय भाजपाच्या आमदाराक एक मंत्र दिला, कनेक्ट टू पीपल, आनी कशें कनेक्ट जावप तेवूय तेणी सांगलां। स्टुडंटां खातीर लोकशिक्षण